करतली 4 तारखेक 3 तारखेक तातूंत आमी म्हणलें 10 दिसांचो टायम घेतलो आनी देन द हायकोर्ट ऑल्सो हॅड पास्ड एन ऑर्डर सेइंग दॅट आमकां एप्लिकेशनां करपाची रायट टू वेन आनी वी वील डिसायड ओवर दॅट एप्लिकेशन. आतां आमकां एप्लिकेशनां सगळ्यांनी केल्या पण वी हॅव ऑब्जर्व दॅट दे आर नॉट पेड फीज of 5 years and more than that. So we have put those 5 years fees and plus compensation. And आम्ही order मारल्या dismissing their applications. Their licenses have been their permissions for NOC and permission for this has been to lay cables overhead has been dismissed because there is no time for as per sections. आणि 15(9)(6)(4)(2) यांच्या हितूप्रमाणे तांणी कांय करूंक ना तितून आनी ताणें रेगुलरायज करपाक तातूंत हें ना आमकां कांय प्रोविजन ना. सो वी हॅव रिजेक्टेड द एप्लिकेशन. अशें आमी सगळ्यांक आतां ऑर्डरी काडल्या, फायन दिल्या आनी पेनल्टी आमी 15 दिसाची सपोज सेपरेट काडल्या पेनल्टी. इफ ते काडना जाल्यार आमी आतां ते काडना जाल्यार आमी काडून घेतल्या. आणि फर्दर वॉट वी हॅव टोल्ड दॅट एप्लिकेशन डिसमीस करतना आमी JEE आनी आमचे इंक घातला ताणें जर काडना जाल्यार इट वील बी 300 रुपीज पर डे इम्पोज्ड ऑन देम ऑल्सो. JEE and EE who is in charge of that jurisdiction.